जेन्ना सांत फ्रांसीस शावेर देवाच्या मोळ्यान चड वावुरतालो त्या दिसांनी तो रातभर धिमीर आनी हात उबारून मागणें कोत्तालो. स्वप्नान पर्यान रातचो तो देवा बरोबर उलयत आसतालो. प्रवास करतना गरजेवंताची सेवा करूंक संदी नासत तो जाल्यार तो मागण्यांत वेळ सादतालो. जापानांत एकदां हिमांत चलतना ताचे पांय रोगतान भरलोले, पूण तो मागणें करीत तशेंच चलत रावलो. मागण्या वरवीं सांत फ्रांसीस शावेर देवाच्या अणभव घेवंक पावलो. देवाच्या अणभवाच्या आदारा वरवीं ताच्या जिवितांत उपरासताले प्रश्न व वादळ ताका फुडो करूंक जातालो. दर दिसा आनी दर घडये साम इनासा भाशेन ताका देवाचो दर्शन घडटालें. हाकाच लागून तो जेजूक चिकटून रावलो. सांत फ्रांसीस शावेर भाशेन आयच्या कृपेच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमी सदांच देवाक आमच्या जिवितांत आनी आमच्या संवसारांत सोदूंक प्रयत्न करुया.